Mama mama baba mama mama baba larika shikari bari 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 shikari mama 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 baba mama larika. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. मोगळा बापा या वेळा खातीर तुका अर्घां दिता, आयच्या ह्या दिसा खातीर तुका अर्घां दिता, तुझ्या त्या अपरिमित मोगा खातीर तुका आमी अर्घां दिता. बापा तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर दान, तो मोगा असो सॅक्रिफायस तुज्या पुता मुखांतर भेटोवन त्या एमकोडाच्या उज्यांत आमी लासूंक आसले जाल्यार तुवें तुजें निथिवनपण आमकां दिवन, तुजी कृपा आमकां दिवन, तुजी काकूळट आमचे वयर वतून तुवें आमकां तांतले राखून वेलाय. बापा त्या तुज्या मोगा खातीर आमी तुका अर्घां दिता. बापा बापा तुजी कृपा सदां नीत नवी नवी जावन आमचे वयर वतून येवन आसा, तुका अर्घां दिता. बापा बापा तुजें उतर म्हणटा सत तूं समजून खाणगे, सताची ती जन्वाय तूं काणगेशी जाल्यार तुज्या जिवितान तूं संपूर्ण सुटका पळयताय. आमकां सुटका दिवचें तें सत जावन आसा. बापा तें सत देवाच्या उतरा प्रकार कितें आसा तें आमी हांगासर शिकोवंक आयले. हांव बापा तें शिकून बापा आमच्या जिवितान मात्र न्हय, भागार हेरांच्या जिवितान ती 30 वांट्यांनी 60 वांट्यांनी न्हय, भागार 100 वांट्यांनी तें फळ दिवचें बरी तुवें केलां. बापा तुका अर्घां दिता. बापा पवित्र आत्म्या हें शिक्षण संपूर्ण जावन तुज्या कंट्रोलाक हाडगे. तूं शिकय हांगासर कितें उलोवंक जाय, आमच्या अस्कत खायेंत तूं आमकां धैर्य जावन आसाय, तूं आमचो भळ जावन आसाय. पवित्र आत्म्या तूं आमचो टिचर, तूं आमकां शिकयताय. आमी कांयच न्हय बापा जाल्यार तुवें पवित्र आत्म्या तुवें शिकोवचें जावन आसा. तुवें सांगलाय हांव गेल्या उपरांत तुमकां एक मजतदार धाडटलो म्हूण. तो मजतदार तूंच पवित्र आत्म्या. म्हजो ताळो म्हणजे खाण, म्हजी मोत कितें हांगासर उलोवंक जाय हर एक तुका समर्पण करता. तशेंच हांगासर जमा जाल्ल्या हर एकल्यांकी तुका समर्पण करता. आनी कोण पळय यूट्यूबार पळयतात तांकांय संपूर्ण जावन तुका समर्पण कर हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. बसच्या पयलें आमी एक उतर रिपीट करया. देवाचो आत्मो म्हजेर आसा, सगळीं दोळे दांपा. जेजून म्हाका अभिषेक केला, जेजूच्या मोगान भरला, सर बंदडेंतले म्हाका सुटका दिल्या. देवाचो आत्मो म्हजेर आसा, जेजून म्हाका अभिषेक केला, जेजूच्या मोगान भरला आनी सर बंदडेंतले म्हाका सुटका दिल्या. देवाचो आत्मो म्हजेर आसा, जेजून म्हाका अभिषेक केला, जेजूच्या मोगान भरला, सर बंदडेंतले म्हाका सुटका दिल्या. देवाचो आत्मो म्हजेर आसा, जेजून म्हाका अभिषेक केला, जेजूच्या मोगान भरला, सर बंदडेंतले म्हाका सुटका दिल्या. देवाचो आत्मो म्हजेर आसा, जेजून म्हाका अभिषेक केला, जेजूच्या मोगान भरला, सर बंदडेंतले म्हाका सुटका दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. बसा. कितें विचारल्यात तुमी आतां? देवाचो
देवाचो आत्मो म्हजेर आसा. मागीर जेजून म्हाका अभिषेक केला. मागीर जेजूच्या मोगान म्हाका भरला आनी सर बंदड्यांतले म्हाका सुटका दिल्या. आमी ही उतरां आतां आमी उलयल्या वैगी. आतां सकाळी आमी ही उतरां उलयल्या आनी इल्ल्या वेळांनी खंयची एक परिस्थिती आयली वा खंयचे एक समस्या आयले वा खंयचे एक दूख दिसली म्हज्या कुडीन वा खंयचे एक मोतींत अडखळ आयली. आतां आमी सांगलें देवाचो आत्मो म्हजेर आसा, जेजून म्हाका अभिषेक केला. इल्ल्या वेळांनी तशें आयलें, तशें एक टॉट्स वा कितें आयलें. ते दाळा आमच्या तोंडांत खंयची उतरां येतात? खंयची उतरां येतात? देवान म्हाका कित्याक अशें केलें. सकाळीं कितें म्हळें? देवाचो आत्मो म्हजेर आसा, जेजून म्हाका अभिषेक केला. तशें जाल्यार हांवें आतां उलयल्लीं उतरां आनी इल्लेशे वेळान म्हज्या परिस्थितींत वा म्हजेर आयिल्ल्या समस्येंत उतरां हांव अशें कितें केलें उलयल्यार ती एकामेका मॅच जातात गे. मॅच जातात गे ना. अशें जालें. सकाळीं जालें, दनपार जालो, उलयली, सगळें जालें. सांजेर बसून परत्यान 300 उतरां उलयलीं. त्या दाळा देवाचे ते उतराची सकत तुमचें तें वळोवंक साध्य आसा गे. आतां दिसभर तुमी सकाळीं एक मागणें म्हणलें देवाचो आत्मो म्हजेर आसा. मागीर परिस्थिती समस्या आयले, परत्यान कितें केलें? ताच्या देवाच्या उतराच्या विरोध उलोवंक स्टार्ट केलें. ताचे उपरांत सांजेर बसल्या आनी 1 घंटो आमी मागणें केलें. आमच्या जिवितांत तें फळ येवंक साध्य आसा गे. आमी केल्लें मागणें तें प्रतिफळ जाता गे. कितें जाता तें? दिसभर आमी कितें देवाच्या उतराच्या विरोध उलोवन सांजेर जाताना हांव बसून कितें करता? मागता. परत्यान देवाची उतरां सांगता. परत्यान हांव बसून वायट बूक कन्फेशन करता. परत्यान हांव बसून देवाच्या उतरा प्रकार सावन उलयता. खंडीत जावन ती आमच्या जिवितांत फळ येवंक साध्य ना. तशें जाल्यार आमी दिसभर खंयची उतरां उलयता? भावार्थाची उतरां उलयता गी वा बियाची उतरां आमी उलयता? खंयची उतरां उलयता? आमी दिसभर खंयची बियाची उतरां आमी उलयता. भावार्थाची उतरां उलोवची खंय 1 वा 2 वैगी. मागीर आमी उलोवची खंयची दिसभर बियाची उतरां. हेरांकी आमी बें दिता आनी आमच्या जिवितांत ती आमी बेयाण घालता वैगी. त्या देखून आमी मागीर कितें म्हणटा? सगळें देवान कित्याक अशें केलें, देवान कित्याक अशें आमच्या जिवितांत घालें, कित्याक आमच्या जिवितांत आमी आनीक बरेंपण पळयना. हांव मागता न्ही, हांव सांजेर मागणें करता, सकाळीं उठून मागता, हांव दिसभर मागता, हांव रिट्रीटाक येता, हांव सगळ्यांनी येता, जाल्यार कित्याक म्हाका हें जायना? हें आमकां कितें जाता? क्वेश्चन वैगी आमच्या जिवितांत जावचें तेंच. त्या देखून खंय आमी सुकून पडल्या मेन आमच्या उतरांनीच. तुमी चिंता 1 वर्स जालें, 2 वर्स जालें, 3 वर्स जालें, 4 वर्स जालें, तुमच्या जिवितांत आनीक तुमी एक मागलें, तुमकां आनीक तुमच्या हातीन मेळोवं ना जाल्यार तुमी चिंता तुमची उतरां कशीं आसात म्हण. तुमची उतरां कशें आसात म्हण तुमी चिंतल्यार पुरो बसून घेवन. खंयची उतरां हांव उलयल्यां? इतले वर्स हांव देवाच्या उतराच्या विरोध उलयल्यांगी वा देवाच्या उतराच्या प्रकारां उलयल्यांगी, दुसऱ्यांक भावार्थाची उतरां उलयल्यांगी वा बियाची उतरां हांव उलयल्यांगी. आमकां क्वेश्चन केल्यार कळटा. म्हाका सांजेर जाताना रिपोर्ट येता.
हांव खंयची उतरां उलयल्या, कित्याक अशें जालें, कित्याक हें जालें. वय गे आं त्या देखून आमी उलोवची उतरां मस्तू जागृत जायचे. हर एक दिसा हर एक घडी आमी देवाची उतरांच उलयता गे आमच्या जिवितांत म्हणलें मस्तू गरजेचें. आतां हांव देवाची उतरां आतां फॉर एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार आतां सकाळी तुमी मागणें केलें, सकाळी तुमी देवाची उतरां म्हणली जायत. त्या दीस एक काजार आसलें तुमच्या शेजारीगी वा तुमच्या फ्रेंड्साचें एक बरें काजार आसलें आनी बरें तुमी रेडी जावन गेल्यात. बरें कापाड न्हेसलें आनी बरें करून ड्रेस केलें, मेकअप केलें, सगळें केलें आनी तुमी काजाराक वचून आसात चलोवन वचून आसात. एक कार येता वा एक लॉरी येता, ते उदक आसता पावस येवन आनी तुमच्या आंगाक उचलाता जायते. तुमी बरें करून रेडी जावन वचून आसात आनी तुमच्या आंगाक उचलाता. ते दाडा तुमच्या तोंडांतल्यान खंयची उतरां येतात? खंयची उतरां येतात? बरीं उतरां आसूं दी कांय जायना, तो वचून दी सोड, बरो मनीस. कांय जायना, आसूं दी तो वचून दी, आमी बक्षिया ताका. तशें येतात गी वा खंयची उतरां येतात? आमच्या तोंडांत खंयची उतरां येतात? खंडीत जावन ती बुक्सूंची बरी उतरां आमच्या तोंडांत येनात आनी आमी देवाच्या उतराचे विरोध. सकाळी हांवें सांगलां, उतरां सांगल्यांत, म्हाका जेजू क्रिस्ताचें मौन लाभलां, म्हाका जेजू क्रिस्ताचें मौन लाभलां. हांव आनी आमी निश्चय बी करता आज हांव खंयची दुसरी उतरां उलोव नजो, आज करेक्ट देवाच्या उतरां प्रकारच उलयचें म्हण. त्यात दीस चड वय की न्ही? पळया गे तुमी हांगा देवाचें उतर. आतां काल ब्रदर शिकून आसलो सोवर एंड सीड म्हळ्यार बियांच्या ओपारी विशयांत वय गे. त्या बियाच्या ओपार कशें आमच्या जिवितांत हें जाता म्हण वय गे. जायत्यो आमकां येवनान गे मतींत. मस्तू आलोचना येतात, मस्तू चिंतना येतात वा मस्तू हें कितें हें कशें. आनी त्यात दीस आमी बरें करून शिकाजे, बरें करून आयकाजे, बरें करून देवाचे उतार आमी तांचोच रावाजे म्हणटाना त्या दीस चड येता. त्या टायमार आमी कितें परिक्षा ती आमकां वय गे. काल म्हजें तें तशेंच जालें. काल सकाळी हांव हांगा आयली 7:30 हांगा येवन पावली आनी 8 वरां जाताना म्हजे दुवेचे कॉल आयले. कॉलेजीक गेल्ले ते केदाळे तशें कॉल करून ताणें आनी कित्याक सडन कॉल आयले म्हण हांवें रिसीव केलें. रिसीव करतना त्या सायडींतल्यान म्हाका सांगता ते, मम्मी म्हाका जावंकूच जायना, म्हजे हात पांय पुरा कामतात आनी म्हाका जोर ताप आयिल्ले बरें. म्हाका काले गोत्तू ना, काले कितें जाता तूं ये, ते एक सांग तूं ये, तूं थंय रावा नाका, तूं ये म्हण. काले आयले चिंतना मतीन, येचे गी नाका गी, कालें करचें कितें. कित्याक म्हजो न्हवरो कामाक गेला, व्हडलें धूय कामाक गेला आनी कोणी नात वय गी, कॉलेजींत आसा, तूं ये. हांवें ताका सांगलें सकाळी तूं बूक वाचले, वायट बूक वाचले न्ही, कितें वाचले ना अशें हांवें सांगलें. वय सांगलें न्ही, तेंच रिपीट कर, तेंच तूं रिपीट कर आनी सांग जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या म्हण तूं सांग आनी तूं घरा वच. ताका सांगलें आनी ते उतार सांगलें ताका. घरा पावता मुसोरी म्हाका घरा पावताना एक ताणें कॉल केला, पावोना बसार देवून येताना एक कॉल केला आनी घरा पावलें ना. सकाळीं ताव न्हू संजेर 6 वरां मुसोरी हांव कॉल केल्यार हांवें एक पटी कॉल केले, 2 पटी केले, रिसीव करूं ना. म्हज्या व्हडल्या दुवेन सुमार पटी कॉल केला, रिसीवूच करूं ना. सकाळीं ताव न्हू संजे मुसोरी एक तापांत गी वा खंयच्यान गी वचून न्हिदल्ले, चेडवान कॉलत काडूं ना. मतींत कितें येता, हांगा खंयचे शिकून आसात बियाच्या विशयांत वय गी. तेंत शिकून आसात आनी मतींत कितें येता, टॉट्स येतात. कितें जालें कोणा, कालें जालें, कोणी नात घरा, कशें कितें जायत्यो. फोनय काडिना, जायत्यो आलोचना आयली म्हाका. 6 वरां मुसोरी संजेर येवनूच आसली जाल्यार कंप्लीट हांगा देवाच्या उतराक फोकस केल्ले वरवीं, देवाच्या उतरांत हांगा चड रावल्ले वरवीं ती
त्या टॉट्स आयल्यार इमिडिएट हांव त्या टॉट्साक सांगतली नेगेटीव टॉट्स घालचे दुश्टात्म्या म्हजे तो निकळ. म्हाका जेजू क्रिस्ताचें मोन लाभलां आनी तें संपूर्ण जेजूच्या गायांनी बरें जालां. ही हांव सांगून आसतली सांजेर 6:30 वरां जाता म्हजो न्हवरो ऑफिसांत आयलो आनी ताका कॉल केले हांवें अशें कॉल काडून नातले. पळयल्यार कांय ना, सगळें सकाळीं इतले प्रॉब्लेम आसले ताका, सांजेर जाताना कांय ना, सगळें नॉर्मल जालें. सकाळीं म्हाका ये तूं घरा ये, तूं थंय रावा नाका, तुका जायना तूं ये म्हूण सांगलें चेडूं. सांजेर जाताना सगळें नॉर्मल जालें. कित्याक हांव हें सांगता म्हूण सांगल्यार केदाळा आमचे फोकस देवाच्या उतरांतय रावता जाल्यार आमकां येतात हजारो आलोचनो हांगा बसुल्ले कडेन येतात. सडावत येवचे देवाचे उतर खंय ते बी घालतात थंयच चड. पळया गे तुमी मागण्यांक वा वायट बूक कन्फेशनाक बसा, जायत्यो आलोचना केदाळा येवच्यो, उडास येवचे. आज खंयचे काम करीजे, आज कितें करीजे, खंय वसाजे म्हण चड येवची चिंतना केदाळा. तुमी ओगेत बसून आसले टायमार चड येनात. तुमी केदाळा वायट बूक खाण गेलो वा केदाळा मागण्यांक बसल्यात वा टंग्स प्रेयर करूंक बसल्यात, त्या दाळात चड अर्जंट करचें. पळया मागीर विसरून गेल्यार काले करचें. ताका आतांत उलया, जाय जाल्यार तें मागणें जाय जाल्यार तें स्टॉप करना उलयता. वय की न्ही, म्हज्या जिवितान जाता, तुमचें म्हाका गोत्तू ना, मस्तूपटी जाता तें तशें. म्हळ्यार जायत्यो आमकां आमच्या मोतींत जावच्यो परिक्षा. म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रकार आमकां ते निर्धार काणयोंक कश्ट जाता. देवाच्या उतरा प्रकार आमकां निर्धार काणयोंक जायना आनी आमची आलोचना देवाच्या उतराच्या विरोध येतात. जायते पटी आमकां जावचें तशेंच. आनी कितें आमी तें उलयता वा कितें आमी आलोचन करता तुमी पळया तेंच जाता. जायते पटी पळय ते जातात 100% संजे भितर ते कितें म्हणी आमी पळयता. त्या देखून आमची उतरां आमी बदलूंची मस्त गरजेची. केदाळा मसोरी आमची हें मन वा आमी उलोवची उतरां देवाच्या उतरा प्रकारच जाय. देवाच्या उतरा प्रकारच आमी फोकस करूंक जाय. आमी पळोवंक गेल्यार मार्ता आनी मेरी वयगी जेजू तांच्या घरा आयलो. तांच्या घरा आयिल्ल्या टायमार मेरी कितें करताली? मेरी कितें करताली? शिकून आयकताली. मार्ता कितें करताली? राटावळींत पडुल्ली ती. आज जेजू आयला, कितें रांदचें, कितें करचें, कशें करचें, काल करचें, त्या राटावळींत पडली. आनी तिणें कितें केलें? मेरीक कितें म्हळें? पळय तुका खंत ना गी, तुका कांय पडोवन वचूं ना गी, तुका खंयचेय खंत ना गी. वय गे आमी एक चूर काडया गे तें म्हाका खंय आसा मार्क गे फादर एक चूर खंय. आमी हांव कित्याक तें सांगता म्हण सांगल्यार हांगाय आमी बसल्या वय गे. आमी पळयलें कालस मुन्यो 4:20 तंतू. म्हज्या उतराक चिंत दी, म्हज्या उतराक चिंत दी. थंय मेरीन बरेंच काम ताणें चॉयस केल्लें वय गे. आज आमी हांगासर आयल्या सगळें आमचें घराणें सोण वा आमचें कुटुंब सोण आमचें एक 4 दीस हांवें देवाच्या आजारपणांत रावोंक जाय. जेजूच्या त्या सांगातपणांत हांवें करसूंक जाय. जेजूच्या त्या अंतू हांवें रावोंक जाय म्हणून हांवें एक निर्धार काण घेवन हांव हांगासर आयल्या. निर्धार काण घेनासतना आयल्यात गे. पहिले तुमी चिंतला वय गे 1 हप्त्या पयलें गे वा 2 दिसां पयलें गे वा 1 म्हयन्या फाटीं गे तुमी चिंतला ना येल्या दिसा हांवें ह्या रिट्रीटाक वसाचें म्हणून निर्धार काण घेवन तुमी हांगासर आयल्यात. आतां हांगासर आयल्या उपरांत आमी गोंधळ घुस्पळ वा भायर जावच्या परिस्थितींत वा घरांत आमी कितें ताचे वयर आमी फोकस करता जाल्यार आमी देवाचें उतार कितें यें येता न्हू हांगा तावन भायर येता जाल्यार भितर वसाना कशें येता तें वाऱ्याक वेता आनी इल्ल्या वेळांनी कितें शिकल्यात तुमी म्हूण विचारल्यार उडास आसाना. काल जालें तें मागीर उतार कितें जालें?
निर्फोळ म्हणले गे ब्रदर फादर वास सिस्टर फस्ट तानो वास ते मार्ता आनी मेरीचे मार्ता म्हणले स्त्रियेन आपल्या घरा घेतलो जेजूक मोरी नावाची एक बहीण आसली ती कितें करताली जेजूक कोणें खाण गेल्ले घरा मार्थान भितर खाण गेलें आनी मार्ता कितें पडली कितें केलें मार्तान ती ह्या संवसाराच्या राट्टावळींत पडली मेरी कितें केलें बसून शिकोवन आयकताली बसून शिकोवन ती आयकताली मागीर कितें केलें आज आमच्या जिवितांत तशेंच न्ही वय गे मागण्या टायमार जायत्यो आमकां उडास सरबराय जायते उडास जायते खास काले करूंक जाय आज खंयच्या बँकाक वचूंक जाय खंयच्या बँकान पयशे घाली जाय खंयच्या डॉक्टरा लागीं वचूंक जाय आज खंयी शॉपिंग करूंक जाय आतां क्रिसमस आयलें जायते आमी क्रिसमस आतां क्रिसमस आयलें वय गे जेजू क्रिस्ताचे त्या येवच्या त्या टायमार आमी चड देवाच्या त्या संबंदान त्या अंतरावच्या बदलाक आमची सडावत आलोचन खंय आसा खंय शॉपिंग करचें वय खंयचो कुसवार करचो घराक पेंट मारचें भुरग्यांक खंय काणयोचें क्रिब करचें खंय वा ट्री कशें करचें खंय तावन हाडचें हे आमची आलोचना तांकां बसुल्ल्यांक आसा हांव चिंता आसा वय गे आसा कित्याक हांव तांत तावन तायिल्लीं त्या देखून म्हाका गोत्त आसा कुसवार करचें जायते आतांत स्टार्ट केला थोड्यांच्या घरा जाल्यार देवाचें उतार ना देवाच्या उतराक स्थान मान ना देवाचें उतार टायम ना आतां पळया तुमी आतां एक क्रिसमसा टायमार थोड्यांच्या घरा एक म्हयनो बरी मागणी आसना कित्याक बिजी कुसवार करचें पर्चेसींग करचें शॉपिंग तांतूत बिजी कुसवारी मागण्यांक कॉम्पिटिशन्स चड कॉम्पिटिशन्स कॅरल्स सगळीं तांतूत बिजी करन कालें केला त्या टायमार सैतान आमकां चड नाडटा चड करा आनीकी बरें दाखयता आनीकी बरें करा म्हणटा आनीकी बरें वस्तूर दाखयता आनीकी बरें घरांत तुमी डेकोरेशन करा म्हण बरें दाखयता आमी कालें करता हें देवानच दाखयलां म्हण कालें करता करनंत आसता हे देवाची कामां हांव पयलें मागतालें न्ही ताका म्हाका हेंच कामां म्हण जेजू जल्मोसो न्ही खंय आज मात्र ह्या वर्स मात्र जेजू जल्मात आनी मुखार जल्माना आनी मुखार जेजू ना मागीर राखाचें न्ही हे वर्स सोडल्यार हे म्हयनो सोडल्यार आनी एक 12 म्हयने परत्यान राखोंक जाय वय गे आमचें चिंताप त्या टायपार आसा म्हळ्यार ह्या संवसाराच्या राटावळींत ह्या संवसाराच्या संवसारांतय आमी चड ओंदोन रावता तशें जावन आज आमचें जिवीत तुमी पळया जायते एरियान एक पाटी तुमकां तें सूख मेळोंक पुरो मागीर तुमी पळयतात ताचे उपरांत जायते जाणां रीण करनी क्रिसमस करतात रीण करून क्रिसमस करचें पर्चेसींग तें हें पुरा मागीर काले वर्सभर तें रीण पावोंक जालें मागीर दुरसोवचें कोणाक वय गे देवाक ही आमची कार्य ह्या टायपाचें कार्य आमच्या क्रिस्तांव म्हणल्या ह्या जिवितांत क्रिस्तांव म्हणल्या ह्या एका अंतू सोलोन आसात वय गे हांव क्रिस्तांव म्हणटा जाल्यार म्हजी जिवीत हांवें आनीकी आमी ह्या जेजू क्रिस्त येवच्या ह्या अंतीम कालार आमी आसांव जाल्यार आमची सडावत आमी मोज मस्ती तांतू चड आमी फोकस केला
आजकाल आमच्या कुटुंबांनी जावच्या खाजारा जिवितांत खाजारांत वा आमच्या कुटुंबांनी जावच्या कार्यांत आमी कितें केलां देवाचें उतर सायडीक दवरलां. तुमी पळयलां गे देवाचें उतराक खंय आसा स्थानमान. देवाचें उतर ना, पुरा ओपन कावंटर्स ओपन, सगळें ओपन. जेजू देवाचें उतर एक लायन वाचल्यार तें सोड वैगी. कित्याक जायती खाजारी जिवितां आजकाल ना, खाजार जावन एक दिसांनी एक म्हयन्यांनी फुटून वचून आसात. कित्या खातीर? कित्याक म्हळ्यार ती देवाच्या उतराक तांणी स्थानमान दिवना. देवाचें उतर जेजू कितें तें पयलं स्थान दिवचें आसलो तो दिनासतना संवसारीच्या राठावळींत दवरून, संवसारीच्या राठावळींत दवरून तशें जालां. जेजू क्रिस्ताक एक पटी तुमी काण गेल्या उपरांत जेजू क्रिस्त एक पटी आतां तें कितें केलें मारतान जेजू क्रिस्ताक तिणें तांच्या घरा स्विकार केलो वैगी. ते दाळा जेजू कितें आसलो जिवंत आसलो, सोलो नासलो. आज जे तसो जेजू म्हजे भितर आसा, आमचे भितर आसा वैगी. आमचे भितर आसा की ना? खंय आसा जेजू? आज म्हजे भितर आसा. आज म्हजे भितर आसा म्हणल्या उपरांत म्हजें जिवीत खंयच्या रितीन परिवर्तन जालां. हांवें उलोवची उतरां कशें परिवर्तन जाल्यान वा कशें म्हजी चिंतना चेंज जाल्यान देवाच्या उतरा प्रकार जाल्यात गी, वा म्हजे उलोवची उतरां आनी म्हजे ऑडियो विडियो मॅच जाता गी. हें मस्त गरजेचें जावन आसा. केदाळा मसोरी हांव म्हजें चिंताप बदलिना वा हांव केदाळा मसोरी देवाच्या उतराक स्थानमान दिना, देवाच्या उतराक हांव पयलें हें करिना. ते दाळा आमच्या जिवितांत एक सुपर नॅचरल जिवीत आमी जियोंक साध्य ना. ते कंटिन्यू कर एक पटी. मारता जायती सरबराई करच्यार पडली. आमच्या जिवितांत तशेंच जावन आसा वैगे. मागीर येवन ती कितें करता? कंप्लेंट करता. जेजू सरशी येवन कंप्लेंट करता. कितें म्हणो? म्हज्या भयणीन म्हाका एकल्याकच वावरूंक सोडलां. आज तुमच्या घरांत येवंक पुरो. हे वचून रिट्रीटान बसलां, हांगा पळयल्यार पेस्त आयलें, हांगा काम जावना, हांगा पेंट काडूना, हांगा कुसवार करूना, हें पळयल्यार येता की ना? वचून थंय वचून देवाचें उतार खंय, देवाचें उतार खंय, थंय वचून बसलां. खंडी जावन येता की ना? घरांत भाव भयण वा सासूमाय कोणी आसल्यार येता की ना? येता. खंडी जावन ते उतार येतास. मागीर सिस्टर ती म्हणटा म्हज्या कुमकेक येवंक सांग. मागीर सोमी कितें जाप दिता? मारता मारता मारता. आज तुमकां एक एकल्यांकत जेजू क्वेश्चन विचारता. तुमी साबार खंत हुस्क्यांनी तुमच्या एक एकल्यांचें नांव काण. आज तुमी हांगा देवाचें उतर आतां कितें शिकोवंक आसच्या ह्या टायमारी तुमी जायती भायलो हुस्को वा संवसाराचे राटावळ वा भायली खंत हुस्को तुमी धरून आसा जाल्यार आज जेजू तुमकां एक एकल्यांक विचारता. जायते कितें म्हणटा सिस्टर? साबार संगती विशयांत खंत हुस्को कर नासाय. आज एक एकल्यांक जेजू विचारनासा खंयच्या विशयान खंत हुस्को करनासाय. जावंक पुरो कुटुंबा जिवितांत, जावंक पुरो पिडेंत, जावंक पुरो फायनान्स प्रॉब्लेम जावंक पुरो, वा भुरग्यांक काम नातली, भुरगीं उतरां आयकनात, येयल्या एका खंत हुस्क्यांत तुमी हांगा बसून आसात गी, वा देवाच्या उतराक चिंत दिवन आयकोन आसात गी. हें मस्त गरजेचें. केदाळा मसोरी तुमी देवाच्या उतराक चिंत दिवन आयकतात जाल्यार खंयचीय परिस्थितीर तुमी हांगासर येवंक पुरो, वा खंयच्याय एका अंतू तुमी हांगासर आयल्यात जाल्यार तांतू तुमी
त्या परिस्थिती वयर तुम्ही ध्यान मन दवरिनासतना बगार देवाच्या उतराक तुम्ही दर्शा जाल्यार कशें मेरी देवाचें उतर एका मुळांत बसून एका पांयांत जेजूच्या पांयांत बसून ती आयकताली वैगी. आज आमी तशेंच जाय हे 4 दीस ना हांव हांगा सर आयल्या हांगा हांव टायम वेस्ट करिना हांव देवाचें उतार आयकतां. ब्रदर्स द्वारे सिस्टरां द्वारे येवच्या तोंडांतावन येवची ती पवित्र आत्म्याच्या द्वारे येवची ती उतरां हांवें बसून आयकतां हांवें हें बसून शिकतां हांवें हें वचून ध्यान करतां हांवें वचून कितें बरयलां नोट्स तो हांव परत्यान शिकतां परत्यान वाचतां परत्यान आयकतां म्हणून तुमी डिसिशन काडयूंक जाय. कोणें काणयेचें हांवें काणयोंक जाय. केदाळा मसोर शिकनांत तुमी कितलेय ते रिट्रीट करूंक पुरो कितलेय रिट्रीटाक एटेंड करूंक पुरो कितलेय देवाचें उतर आयकूंक पुरो जाल्यार तुमी शिकना जाल्यार ते तुमचे भितर कार्य जायना. काल आमी पळयलें 1 Peter 2:2 ताचे पयलें 2:1 एक पाटी वाचया. ते म्हळ्यार आमचे ते आसले खोटेपण आमचे ते आसले स्वार्थपण आमचे ते सगळें तुमी सांडा म्हण ते देवाचें उतार म्हणटा ते सांडीच जाल्यार सकयल म्हणटा देवाचें उतार तुमी आत्मीक दूद पियोवची मस्त गरज आसा. तुमी ते आत्मीक दूद सोडून वाज तुमी वेवरींग तिशी निशीन जावचें न्ही बगार तुमी फोकस करचें देवाच्या उतराक. प्रेज गॉड. वाचते 1 वाच 1 हें पुरो वसाचें जाल्यार खंयचें पुरा खोटेपण दोगो कपाटीपण मसूर निश्कुचार उलोवणें हें सगळें वसाचें जाल्यार हें सगळें म्हज्या भितर बरोवन आसा म्हज्या भितर आसा हें सगळें वसाचें जाल्यार सकयल नवेंच जल्मल्ल्या बालका बरी नवेंच जल्मल्ली ते बाळोक ते भुरगे नवेंच जल्मल्ले भुरगे ते नवेंच जल्मल्ले भुरग्याक फस्टाक ताका बिरयानी दितात गे चिकन दितात गे मांस दितात गे दुकरा मांस ना काले म्हणटा ताका फस्ट कितें दितात आवयचें दूद वैगे केदाळा आवयचें दूद ताका मेळटा तें दूद ते पियेता कितें जाता ताचें तें वाडावळ जाता सगळ्या केदाळा हांगा देवाचें उतर म्हणलें आत्मीक दूद तुमी पियेशात जाल्यार तुमी बाचावीच्या जिणेंत वाडतल्यात. पयलें कितें सांगलें तें पुरा आमच्या भितर तावन नितळ जावंक साध्य आसा. केदाळा देवाचें उतर म्हणलें तें दूद तुमी सदां न्हीद पियेतना खाली आज 1 घंटो पियेली वा फाल्यां नाका आनी 2 दीस सोड न्हू आनी क्रिसमस जावन दी मुखल्या वर्सा पळया केदाळा आयकया आज जालें न्ही ही रिट्रीट जाली आनी घरा येचें आमच्या संवसारी पडचें आनी नेक्स्ट येवच्या म्हयन्यान पळया. तशें केल्यार जाता गी जाता गी निरंतर कंटिन्यूस निरंतर आज 1 घंटो 2 घंटे न्ही कंटिन्यू आतां भुरग्याक खाली आज एक इल्लेशें दूद दिल्यार पावता गी मागीर तुमी सोडून 1 हप्ते सोडून दिल्यार आमी कशें जियोन आसा. आज आयतारा मिसाक गेल्लीं मागीर आनी एक आयतारा मसोरी आमी राखोंक जाय. देवाचें उतर आज इगर्जेंत इल्लेशें आयकलें मागीर आनी एक आयतारा तशें जाता गी ना म्हजें जिवीत तशेंच आसलें आयतारा तावन आयतारा मसोर मात्र मोदें कांय ना. मोदें कालें जाता मोदें कितेंय वसना जाल्यार भुरगें कशें वाडावळ जायना तशेंच आमचो आत्मय वाडावळ जायना. भुरग्याची वाडावळ कशी जातात आवयचें दूद ते घडये पियेता गी न्ही 1 घंट्याक एक पटी वा 2 घंट्याक एक पटी 3 घंटे तशें दिता गी न्हिदल्यार आवय कितें करता उठोवन ताका दिता वय गी 1-2 घंट्याक एक पटी गी अशें दिता ताका दूद
दूध दिवन ताचे ग्रोथ जाता वैगी त्या भुरग्याचे तकली वाडटा आत्माय वाडटात सगळी ताची कुडीची वाडावळ जाता. तशेंच आमी देवाचे उतार आयतार आतां न्हू आयतार न्ही आमी सदांनीत आतां काम करतना आयकूंक जाता की ना देवाचे उतार. हां काम करतना आयकूंक जाता. सकाळी रांदतना आयकूंक जाता की ना जाता. जेवतना आयकूंक जाता की ना न्हाताना आयकूंक जाता की ना. हां आयकयत देवाचे उतार दीस रात ध्यान करतना मात्र आमच्या जिवितांत हांवें वडोल सांगलें जायते वर्स जाता न्हू खंयचेय एक काम तुमच्या जिवितांत जावना जाल्यार तुमी निरंतर देवाच्या उतरांत आसात जाल्यार देवाचो तो मोग तुमी आपणायतात जाल्यार देवाच्या त्या मोगांत तुमी ते एकवटान देवाच्या त्या मोगाच्या त्या एकवटांत तुमी एक जातात जाल्यार तुमी बसून घंटे गांठल्यान बसून मागची गरज ना. तुमी मागचे देवाच्या उतराच्या विरोध आसा जाल्यार तांतूं कांय प्रयोजन ना वैगी कांय प्रयोजन ना. तुमी ते सकाळी जावन सांजे बसून मागोवंक पुरो तांतूं कांय. रोमन्स 8:6 कितें म्हणटा तुमी तुमच्या घाड सिस्टर ते रक्तामासांत तुमी बसून मागतात जाल्यार ताचें फळ कितें मरण. तुमी रक्तामासान बसून मागतात जाल्यार जायत्यो आजार चिंतना आजार खंत आजार बेजाराय वा जायते तराचे कूड कितें सांगता तें पळोवन तुमी मागतात जाल्यार रक्तामासांत तुमी मागतात आनी रक्तामासान तुमी मागतना कितें जाता तें मरणाक कोण पायता. कित्याक तो संबंध देवा लागीं तो संबंध जोडूंक जायना. तो संबंधांत एक जावंक जायना आनी बसून मागतात चापेलान बसून मागतात तुमची चिंतना खंयी आसात आनी तुमी भायर येतात खंयचेय रिजल्ट तुमकां पळोवंक जायना. आनी हांव सांगता 1 घंटो मागलें 2 घंटे हांवें मागलें 3 घंटे हांवें बसून मागलें चापेलांत म्हाका खंयचेय फळ पळोवंक मेळोना. तशें जाता कित्याक आमी देवाच्या उतरा वयर आमचे फोकस ना. आमचे फोकस म्हाका जावं हें मागता म्हाका जाता की ना क्वेश्चन म्हाका हें जाता की ना हें म्हजें तें कार्यरुपाक जाता की ना. आज डॉक्टरान अशें रिपोर्टाक येवंक सांगलां आनी रिपोर्ट नॉर्मल येता की ना. आज शुगर टेस्ट आसा शुगर नॉर्मल येता की ना. बसून कितें केलें तुमी कितें केलें मागलें कालें म्हणून मागलें चिन्ना खंयची येयली मॅच जालें कितें दुबाव जालें. पयलींच्या काळार तुमी पळयलां गे रेडिओ तुमी ते ट्यून अप करतना करेक्ट ट्यून अप केल्यार मात्र तुमकां कितें आयकूंक मेळटा. तांचो सॉंग्स गे फिल्म सॉंग्स गे वा खंयचे जाय न्यूज गे करेक्ट ट्यून अप. आतां ना ते पयलींचे म्हाका इवडास आसा ते रेडिओ वय गिवडास आसा गे करेक्ट ट्यून अप केल्यार मात्र ना जाल्यार काल जाता सावंड आयकता कुई गुर्र अशें सावंड आयकता आमकां खंयचेय आयकूंक जायना अर्दा तिशी निशीन आयकता वय गे. तशेंच आमच्या जिवितांत ते हांगा तावन उतार सांगलें हांगा तावन आलोचना खंयचे वयर कुडीर पांय दूख चलतना इल्लें दूख आयली पांय दूख दाखयता पेंकाड दूख दाखयता तकली दूख दाखयता अशें दाखयल्यार हांगा उतरां कितें म्हणली जेजूच्या गायांनी हांव गूण जाल्या. हांगा कितें दिसता पांय दुखता दुखतना येता गे दुखतना कित्याक पांय दुखता म्हण येता कशें तें म्हळ्यार देवाचे उतर निरंतर आयकून त्या बावार्थांत घट जावन आमी त्या देखून खंयचे दोळ्यांक दिसता तेंच आमी उलयता. दोळ्यांक दिसचेंत आमी त्या दोळ्या रिपोर्ट कशें जाता आमकां ते एक एग्रीमेंट जाल्ले बरी जाता गे जायना तिशी निशीन मिसमॅच जालें वय गे. तुमी तशें कर न्हय 1 वर्स न्ही 2 वर्स न्ही 3 वर्स जाल्यार खंडी जावन भायर येवंक साध्य ना.
त्या देखून आमचे ते ट्यून अप जायचे आमची मोत देवाच्या उतराक ट्यून अप जाल्यार मात्र त्या उतराक एग्री जाल्यार मात्र त्या उतरांत एक जाल्यार मात्र आमकां तें जाता. आतां आमी अब्रामाच्या जिवितांत पळोवंक गेल्यार अब्राम उत्पत्ती 15 काड पळय. अब्रामाच्या जिवितांत कितल्या वर्सांनी भुरगीं जालीं? कितल्या वर्सांनी? 99 100 वर्सांनी भुरगीं जालीं. तुमच्या गांवांत कोणी आसात गी तशें जाल्ली? आसात गी? ना. मागीर कशें जालें अब्रामाक? आमी पळया वाचया. वाच सिस्टर. 15 वाच. माईक हांगा आसा ते मोबायलांत आसतलें. काड. कितें मेळ्ळें अब्रामाक? देवाचें उतर आयकूंक मेळ्ळें. देवाचें उतर ताका आयकूंक मेळ्ळें. देवाचें उतर ताका मेळ्ळें. आज आमच्या जिवितांत ती उतर मेळटा वैगी. उतर मेळटा जाल्यार उतरा प्रकार आमी कार्यरुपाक घालता गी. उतरा प्रकार आमी उतर मेळटा. आतां काल सगळो दीस उतर मेळना तांती एक उतर म्हणी हांवें कार्यरुपाक घाला गी. ब्रदर काल सांगून उरतालो तुमी उतर आयकोवचें न्ही, तुमी ते कार्यरुपाक घालीजे एक्शन केलां गी आमी. सकाळी ताव न्हू संजेर 9 वरां मुसोरी मस्त उतरां आयकली गी ना, मस्त शिकून आयकली गी ना, जायते नवे शिकून आमकां मेळ्ळी गी ना. एक म्हणी कार्यरुपाक घाला गी. घाला गी. ना किर्लोंक मात्र घाला. कार्यरुपाक ना वैगी. आतां अब्रामाक मस्तपटी येवन देव उलयलो गी. एकच पटी कितें मेळ्ळें ताका? उतर मेळ्ळें. एकच पटी उतर मेळ्ळें. तशेंच आमी मोरयेमायेच्या जिवितांत पळोवंक गेल्यार गब्रियल दुतान कितें मस्तपटी तिका उतरान दिलें गी. एकच पटी एक उतर तिका मेळ्ळें आनी तें उतर कितें केलें तिणें? तें खाण गेलें. तिणें डावट केलो गी हें कशें साध्य, हें कशें जाता. तशें तिणें हें केल्यार तिचे भितर तें उतर तिणें खाण गेलें आनी तें उतर तिणें 9 म्हयने वोवयलें वैगी. तिच्या गर्भांत वोवयलें आनी 9 म्हयने तिणें वोवून आमकां एक सोडवणदार येवचें पळोवचें बरें. सोडवणदार आमकां एक मेळ्ळो आनी आमकां एक सोडवण मेळ्ळी वैगी. नाजाल्यार ती तें उतर स्विकार करिना जाल्यार आमकां सोडवणदार मेळता आसलो गी. आमकां सोडवण आसली गी. पाछावी आसली गी. नातल्ली आमकां खंयचेय आमकां नातल्लें. तशेंच अब्रामाक कितें मेळ्ळें? अब्रामाक उतर मेळ्ळें. ताचे पयलें अब्रामाक जायते लोकांनी सांगून आसूंक पुरो तूं भुरगीं नातलो, तुका खंयचें प्रयोजन नाय. ताच्या मतीन ती तेंत आसलें कोणा न्ही. मुखार वाच सिस्टर. ते पळय भिये नाका अब्राम. अब्रामाक बें आसलें गी. बें आसलें ते देव म्हणटा न्ही भिये नाका. आज आमकांय मस्तपटी ते उतर आयकूंक मेळटा वैगी. भिये नाका जाल्यार आमी आमचें तें बें आसता गी ना. भियोनून तूं आमी जिवीत चलोवन आसा. बें खंय जावन येता? बें दुस्मानांत हांव सैतानांत हांव न्हू. बें येवचें खंय न्हू कोणाक जाल्यार बें आसा जाल्यार बें देवा तावन येवचें न्ही. देवान खंयचो आत्म दिला आमकां? देवान आमकां धैर्याचो आत्म. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्म दिवना. आमकां खंयचो आत्म दिला? बळवंत आत्म दिला, मोगाळ आत्म दिला, स्वानियंत्रणाचो आत्म दिला.
हांगा अब्रामाकी बे आसले मागीर बिया नाका अब्राम आं आं ओडयेक इनाम दितालो सतमाल पुरो सिस्टर राव अब्राम खंयचे उतार तो पयले उलोवन आसलो हांव म्हाका भुरगीं नान म्हाका भुरगीं नांत ताची उतरां खंयची आसली समस्ये तो उलयतालो ताका खंयचेय एक आशा नातली म्हाका भुरगीं जातात कोणा कित्याक ताचे बायलेची एज तितली जावन गेल्ली आनी ते ताची कुडी जावन ताची कुडी कितें जाल्ली एज जाल्ली ताच्या कुडीकी एज जाल्ली आनी पळोवंक गेल्यार खंयचेय भुरगे जावचे एक लक्षण तांच्या दोगांयच्या कुडींत नातली तांच्या दोगांयच्या कुडीन नातली केदाळा देवाचे उतर ताका मेळटा ताका खंयचेय त्या एका विशयांत ताका सगळे ताका लोक म्हणटाले भुरगीं नातलो खंय एक पळया गे एक भुरगीं नातली एक फंक्शनाक गेल्यार कशें उलयतात ते तांकां पळोवची रीत आजकाल ना तुमी पयलींच्या काळार पळोवंक गेल्यार तांकां ती पळोवची रीत विंगड भुरगीं नातले वा तांणी उलोवची उतरां वा पयलींची कोणी आसा जाल्यार तांच्या तोंडांतावन येवची ती उतरां पुरा कशी आसतात वैगी भुरगीं नातली म्हणून तशेंत उलोवन आसले कित्याक ताच्या कुडीक वर्सां जाल्ले वरवीं खंयचेय ताका त्या भुरग्यांचे ते देणे जावचे साध्य नातले कित्याक ताका ती भायर तावन उतरां आयकताले लोक ताका सांगताले भुरगीं नातली म्हणून भुरगीं नातलो तूं भुरगीं नातले तुजें कुटुंब अशें उलयतना त्या एका उतरां सांगता तो एग्री जाल्लो त्या उतरां सांगता तो एग्री जाल्लो म्हळ्यार ह्या संवसाराचो लोक कितें उलयता ताका तो काले म्हळ्यार ताका तो त्या उतराक तो एग्री जावन आसलो ओप्पंद ताणें करून काण गेले त्या उतराक म्हळ्यार भुरगीं नातलो म्हणलो आमच्या जिवितांत तशेंच न्ही आज शुगर आसा BP आसा वा खंयचेय एक तर आसा म्हळ्यार भायर संवसार कितें सांगता शुगर आसले आनी तें खावन वचो हें खावन वचो तशें करून वचो अशें करून वचो आमी ताकाच एग्री करून काणी येवचें आमच्या जिवितांत ती जायतीं उतरां कितें देवाच्या उतराच्या विरोध आमी एग्री करून काणी घेता वैगी जाता गी ना जाता मस्तपटी आमच्या जिवितांत सदां नितीच्या सदां काळाच्या ह्या जिवितांत आमकां चड आमी एग्री करून काण घेता देवाच्या उतराच्या विरोधूच आमी हांगा एग्री करून काण घेता कितें देवाचें उतर सांगता वा देवाच्या उतराक आमी एग्री जायना देवाच्या उतरा प्रकार आमी उलोवंक आमच्या तोंडांत उतरां येनात जायते पटी येवचींच विरोध उतरां वैगी पयले म्हाका हे उतर मेळचे पयले हांव सिक्क आसल्या टायमार म्हज्या तोंडांतावनी बरी उतरां आयिल्लीं हांवें नानस ना म्हणयत रिट्रीट्यो केल्यात जायते रिट्रीट्यो केल्यात देवाचें उतर वाचलां सक्कडी केला जाल्यार म्हज्या तोंडांतावन देवाच्या उतरा प्रकार केदाळे उतरां आयिल्लीं नात आनी उतराच्या विरोधूच हांव उलोवन आसलें देवाच्या उतराच्या विरोधूच जायते पटी हे संवसार कशें उलयता तशेंत उलयताली तशेंत उलोवन काले जाले म्हजी पिडा दीस गेल्ले बरी चड जाली लास्ट बेड्डार पडची परिस्थिती आयली वैगी कित्याक मेन म्हजी उतरां
केदाळा म्हाका कळ्ळें मुन्यो 18:21 म्हणटा मरण आनी जिवीत म्हज्याच जिबेर आसा. दुसऱ्यांच्या कोणाच्या जिबेर ना, म्हज्या जिबेरच आसा. केदाळा मसोरी हांव देवाच्या उतरा प्रकार. आतां हांगा आब आसा, कितें उलयताय? म्हाका जायना. काल गाडयेर बसतना कितें म्हळें? म्हाका जायना, म्हाका पांय वयर करूंक जायना, म्हाका जायना, म्हाका जायना. तुमी चिंतात गे तशें सांगलें. केदाळा हांव ते कॅन्सल करनत आसले वर्ड आनी बरो करून तो 2 व्हिलर्सार बसून गेलो ताच्या रुमा मसोरी. गेले गी ना? बरो करून गेलो. पडले गी? फस्ट कितें म्हण हांव पडटा कोण ना, म्हाका जायना. आंटीनी कितें केलें? दोगांयनी एग्री जाली ती. तुका जाता गी ना, तुका जाता गी ना, जाता गी ना म्हण. वय आंटी. मागीर तिका कळ्ळें हांवें तशें उतार सांगून वचो. मागीर तिणें स्टार्ट केलें, ना तुका जाता, तूं बस, तूं पयलें वचनातलें गे, तुका जाता, तूं बस म्हूण तिणें कितें केलें? तिच्या घोवाक सपोर्ट केलें आनी तिच्या तोंडांत तीं उतरां आयलीं आनी बसलो आनी बरो करून गेलो. तुमी ताणें चलचे परिस्थितीर दोळ्यांक कितें दिसता? हाका गाडयेर बसोंक जाता गी. चलोवन गेलो. आतां सकाळी चलोवन आयलो वय मू, चलोवन आयलो तें तावन हांगा मसोरी. कशें जालें? चिंताप बदलिलें. चिंताप देवाच्या उतरा प्रकार ताणें बदलिलें आनी तो आरामसे आज सकाळी उठून आयलो. एक्चुअली ती गेल्या त्या म्हयन्यान सांगताली, जायना बा म्हज्या न्हवऱ्याक कशें आपोवन हाडचें वय की न्ही. ताका आपोवन हाडूंक जायना बा. तुमी काल सांगतात ताका आपोवन हाडल्यार हांगा कशें. तिच्या धुवेन थंय तावन न्यूझिलँडात न्हू धाडलें. वस डॅडी तूं वस म्हण. वय गे येवन पावलो. आतां उतरा प्रकार बरो चिंत दिवन ताणें आयकूंक स्टार्ट केलें. आयलें ताच्या तोंडांत उतरां जायना म्हणून. मागीर केदाळा तिच्या बायलेनी मागीर आमी ना तुका जाता, तूं वस, तुका जाता, तूं बोस म्हूण केदाळा ताका बरो करून बसलो. कोणी धरूं ना. चड धरलें गे तुका काल गाडयेर चडटना? कोणी धरलें गे? कोणी धरूं ना. वय गे तुंत बसले. प्रेज गॉड. हालेलुया. कशें जालें? तुका जाता म्हणलें तुवें. तुजे चिंतापी बदलिली, उतराय तुवें बदलिले आनी बरो करून गेले. आतां परवा येता मसोरी कसो येताय? हिरो जावन. वय गे न्ही? हिरो जावन येता. पळया तुमी. तशें जावन येता तो बरो करून आराम चलोवन येता. बडी ना, खंयचेय ना. वय गे नीट चलोवन येचें. मागीर थंय तुमच्या पिरगजेन मिसाकेचे लोकांनी पळोवन यो अंकल गे हाका जायनातलें. आतां पळय सदां मिसाक येता. वय गे नवो अंकल आयला म्हण गे. पात्राप थंय तसा तो पळयता तुमकां सदां न्ही. तशें आमी उतरां बदलावन करची. तें अब्रामानी तशेंच चिंतलें, म्हाका कूड पळोवंक गेल्यार बायलेच्या कुडीकी जायना, म्हाकाय जायना. इतल्या वर्सांनी भुरगीं जाल्लीं खंय नात आनी म्हाका तें एक बिरुदी मेळ्ळां भुरगीं नातलें म्हणून. हांगा देव कितें ताका सांगता? तुजी संतत हांव कितें करता? ते वास सिस्टर वास. ताचे पहिले एक वाचले न्ही. अब्रामाक कितें उतर? अब्राम कितें चिंता पयलें? म्हाका भुरगीं जायनात आनी एलिएझर तो म्हजो दायजी म्हणून ताणें चिंतलें. वय गे जाल्यार हांगा देव ताका कितें उतर दिता? तुजो दायजी जावचो ना.
तुजोच तू पूत अब्रामाक डाऊट मारले गी ना हे काल सांगता देव. आमकां मस्तपटी देवाची उतरां वाचताना जाता गी ना रिपोर्ट कॅन्सर म्हण आयला. देवाचे उतार म्हणटा जेजूच्या गायांनी तूं गूण जालाय. वा कोणी तुमकां देवाचे उतार दिले ना ना जेजूच्या गायांनी गूण जालाय. आमच्या तोंडांतल्यान मस्त पाड उतरां येतात गे, काल सांगतात, काल उलयताय. हें कशें साध्य, हें कशें जाता, येता गी ना क्वेश्चन. येता, जायती क्वेश्चनां येतात. केदळा आमी देवाच्या उतराक एग्री जाल्यार मात्र, देवाच्या उतरांत आमी एग्री जाल्यार मात्र आमी खंयचेंय काम करूंक वा स्टेप धरूंक आमकां धैर्य मेळटा. हांव एक टेस्टमनी सांगता. पयर कन्नडा रिट्रीटा टायमार एक मैसूर तावन एक बायल कॅन्सर इलिंग, तिका कॅन्सर जाल्लें आनी अनबवाडती ती. तिका कॅन्सर जालें, डॉक्टरान रिपोर्ट दिलो 4th स्टेज कॅन्सर. आनी तूं पाटी वचू आनी तूं खंयचेय तुका जायना ट्रिटमेंट करूंक म्हणून ताका पाटी धाडलें. आनी एक भयण हें टिचींग आयकोनची एक भयण तिका मेळटा आनी म्हणटा तिका तूं वचू अशें इगर्जेंत ते एक ब्रदर ऑल्विनांचे रिट्रीट चलता, तूं एक पटी त्या रिट्रीटाक एटेंड कर, तूं वच इगर्जेक वच तितल्यांत. आनी चड उतार काय दिवना आनी थंय गेली. थंय तिणें देवाचे उतार आयकले. पयलें ती अनबवाडती, तिका जेजूची कांय वळख ना आनी ती रिपोर्ट काण घेवन रडोवन तिची भुरगीं रडोवन बसलीं. सगळीं घरा देदस्पर जाल्लीं. आनी हिका एक पटी ते सांगलेस ही काले केली, गेली थंय इगर्जेक आनी थंय रिट्रीट चलताली. त्या रिट्रीटींत तिणें काले केले फाटल्यान बसून, मुखार येवना आनी फाटल्यान बसून तिणें आयकताली. तिका शिकप ना, कांयच ना आनी तिणें आयकलें. त्या एक दिसाचे रिट्रीट तिणें बरी करून आयकली. देवाचे उतार तिका जेजू कोण म्हण तिका इल्लेशें कळ्ळें आनी ती घरा आयली. तिका एक उतार मेळ्ळें आनी तेंच उतार तिणें दीस रात सांगूंक स्टार्ट केलें. अनबवडती तिका गोत्तू ना, कांयच गोत्तू ना जाल्यार तिणें उतार दीस रात सांगलें. आनी 6 म्हयन्यांनी त्या दळा मसोरी तांचे कडेन म्हळ्यार पयशे येनात डॉक्टरा कडेन आनी दुसऱ्या डॉक्टरा दाखय. आमी जाल्यार सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन म्हणून काण घेता. ते तांकां तशें प्रकारे करूंक साध्य ना. तिणें कितें केलें, 6 म्हयन्या उपरांत परत्यान ती उतार सांगतानाच घट जाली. तिच्या कुडीन ती घट जाली आनी डॉक्टरा लागीं गेली आनी डॉक्टर तिका परत्यान पुरा टेस्ट करता. बायोप्सी तें हें कितें आयला रिपोर्ट, परत्यान ते कॅन्सराचे कितें पुरो टेस्ट आसा करता आनी तिचो रिपोर्ट कंप्लीट नॉर्मल. प्रायज गॉड, कंप्लीट नॉर्मल आयलो. आनी नॉर्मल आयल्या उपरांत तिणें स्टार्ट केलें हांगा थंय मैसूर तावन सुमार पयस तिची वाट आसली. थंय तावन ती हांगा 2 म्हयने 3 म्हयने हांगा रिट्रीटाक आयली. ती 3 म्हयने रिट्रीटाक आयली. रिट्रीटान ती येवन हांगा तिणें पळयलें, हांगाचे सर्वीस पळयलें, हांगा आनी सगळे फ्री दितात अशें म्हणून तिका एक आशा जाली. म्हाका नवो जीव दिला देवान, म्हजे लागीं कांय ना, म्हाका नवो जीव दिला देवान. आनी हांव ह्या मंथांत येताना, रिट्रीटाक येताना खाली येना, हांव म्हज्या गांवांत कितें तें मेळटा न्ही काळो गिळो ते काले म्हज्या गांवांत कितें मेळटा तें हांव काण घेवन हाडटा म्हणून तिणें 2nd मंथांत येताना तिणें डिसिशन काणून ती गेली, घरा गेली. आनी 3rd मंथान तिका येजे हांगा लास्ट विकान रिट्रीटाक येजे येताना तिचे लागीं पयशे नान, ते काळो काणगेचे जाल्यार पयशे नान, कांय ना. तिका कितें करचें म्हूण कळना. आनी हांवें सांगलां हांव येता, हांव रिट्रीटाक येता, हांव खाली हातींत येना, हांवें म्हाका कितें मेळटा तें हाडून हांवें येजे हांगा म्हूण. आनी ती गेली, एका अंगडी गेली आनी अंगडी वचून म्हणाली काय म्हाका अशें वचोंक आसा आनी म्हाका कितें दिजेस, म्हजे कडेन आतां काही येना, तूं म्हाका रीण दी आनी हांव पाटी येवन तुजे पयशे हांव पाटी दितां, तुका पाटी पावयता, तुजे कितें तें काण गेल्ले आयटमाचे पाटी काण घेता म्हणून. बोवार्थ पळया, एक आन बोवार्थ तिचो बोवार्थ. आनी वचून तिणें कितें जाय तें काण गेलें.
ते काले काळोपर सुमार आयटम तिणें काण गेले आनी इल्लेशे बील जाले आनी ती तिका सांगून आयल्या त्या अंगडीच्याक सांगलें तिणें नेक्स्ट मंथ येवन हांव तुजें रिट्रीट जावन येवन हांव तुजे पयशे पाटी दिता म्हण म्हजे दुवेसो सांबाळ जाता ते दळ हांव पाटी दिता म्हण आनी ती पुरा काण गेली आनी पाटी आयली आनी बस स्टँडाक हांगा येजे म्हण बस स्टँडांत रावल्या बस स्टँडांत रावतना पांयां मुळांत तिचे कितले जाल्ले बिल्ल तितले पयशे तिच्या पांयां मुळांत आसात. प्रेज गॉड, हालेलुया. ती सांग तिका ते चिंतूंक ना बस स्टँडांत रावल्या मस्त कोयर आसा सगळें आसा आनी ती बसून देवाचे उतार सांगून आसा ती ध्यान करनंत आसा आनी तिका कितें जाय तें कितलें बील जालें इवन बील तिणें दाखयलें म्हाका बील कितें जालें तितले पयशे पांयां मुळांत आसात. इमिडिएट ती इंसलें आनी तिणें पळोवना वचोन त्या शॉपाक वचोन धर तुजे पयशे म्हण आनी तो म्हणटा तुवें तें हांव येवन दिता म्हण सांगलें ना ना म्हज्या देवान म्हाका कितें जाय म्हाका दिलें आनी हांवें आनी तुका पाटी दिता. प्रेज गॉड, हालेलुया. कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार आमचें चिंतप केदाळा मुसोरी देवाच्या उतरा प्रकार बदलावन जायना. आमचें चिंतप तेदाळा मुसोरी आमी देवाचे उतार सांगता आतां फिलिपी 4:19 आमी सांगता रियेक्टली सांगता वय की जेजू क्रिस्त तें जाल्यार दराळ संपत्तेन म्हाका भरलां वय दराळ संपत्तेन भरलां म्हळ्या उपरांत हांव तें एक्शनाक घालतां गी हांव तें कार्यरुपाक घालतां गी वा हांव हेरांक दिवंक म्हाका मोन येता गी कार्यरुपाक घालचें. तिणें कितें केलें कार्यरुपाक घालें आसात गी नांगी पळोवना हांव येवन दिता तितलेंच तिच्या तोंडांत उतरां आयलीं हांव येवन दिता. त्या देखून आमी केदाळा मुसोरी आमची उतरां देवाची ते चिंताप आमी बदलिनात तेदाळा मुसोरी आमच्या जिवितांत आमी कार्यरुपाक घालिना जाल्यार आमच्या जिवितांत तें कार्य जायना. हांगा अब्रामांकी तशेंच आयलें वयगी भुरगीं नातलो संतान नातलें भुरगीं नातलो वयगी केदाळा ताका देवाचें उतार मेळ्ळें तुका जायत्या जाणांक असो बापा एलिएझर तुजो तो न्ही तुज्या थावनच एक पूत येता तसो तुका तुजी संतत कितली जाता म्हणून देवान ताका दाखयलें. वाच सिस्टर तें भायर आपोवन येलें आनी भायर आपोवन कितें दाखयलें नाने मोलबाक दिश्ट लाय नेकेत्रां मेजल्या भुरगीं जातात गी साध्य आसा गी ते खाण येवंक ताणें साध्य आसा गी चिंतूंक गेल्यार साध्य ना. हांव वयर पळयता 2 आसतात 3 आसतात मागीर चड जाते वेता हे नेकेत्रां मेजल्यार भुरगीं जावचें साध्य आसा गे काही म्हणे आसा गे. ताणें कितें केलें देवाचें उतार ताणें स्विकार केलें देवाचें उतार ताणें स्विकार केले ताचे प्रकार असो तो भायर गेलो नेकेत्रां मेजली ताचें मोन ताचें आलोचना ताणें कितें केलें देवाच्या उतरा प्रकार एग्री जालो आनी तशेंच ताणें कार्यरुपाक घालें. वा सिस्टर नेकेत्रां येसू परी तुजी संतत जाताली. आमकां कोणाक दाखयलें साध्य आसा गे नेकेत्रां दाखोवन चिंतूंक की साध्य ना जाल्यार अब्रामाक एकच पटी देवाचें उतार मेळ्ळें तें ताणें खाण गेलें आनी त्या उतराक तो एग्री जालो. त्या उतराक तो कितें जालो त्या उतराक ताणें ओपन करून खाण गेलें आनी त्या उतरा प्रकार ताणें एक्शन हांगलें. सदांच तो वयर पळयतालो वयर पळयतना हो नेकेत्रां इतलीच म्हजी संतत जाता इतलीच म्हजी संतत जाता म्हणून वयर पळोवंक ताणें स्टार्ट केलें. वयर पळयतना पुरो ताका कितें उडास येतालो देवान ताका दिल्ल्या त्या उतराचो त्या ताळ्याचो ताका उडास येतालो. ना जेजून सांगलें न्ही देवान सांगलें इतली संतत जाता आनी तो रेवेर चलतना ती रेव ताका तोपतना त्या दाळाय तो मेजतालो इतली म्हजी संतत जाता म्हण. तशें जालें की ना जालें वय गी केदाळा ताची आलोचना ताणें बदलिली. ताच्या उतरा प्रकार ताणें निर्धार काण गेले. उतरा प्रकार ताणें त्या उतरा वयर ताणें फोकस केलें. उतरा वयरच तो घमान दिलें. उतरा वयरच तो रावलो. आज आमी तेंच काम करूंक जाय.
उतरा वयरच चड आमी केदाळा फोकस करता देवा हे संवसार कितें सांगता वा डॉक्टराचो रिपोर्ट कितें सांगता कितें दोळ्यांक दिसता ते आमी पळोवन तेंच उलयता जाल्यार आमच्या जिवितांत बरें फळ आमी पळोवंक साध्य ना. एक जैतेवंत जिवीत जेजू क्रिस्तान आमकां जोड दिल्लें तें जैतेवंत जिवीत आमी जियोंक साध्य ना. कित्याक देवाच्या त्या बसोनी वयर आमी फोकस करूं ना, आमी रिपोर्टा वयरच फोकस चड केला. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. त्या देखून आमचे चिंताप आमी देवाच्या उतरा प्रकार आसता न्हू. आतां काल तुमकां जावना जाल्यार आज तुमी निर्धार काणगी हांगासर कितें शिकयता ताचे वयरच हांव गमान दिता, ताचे वयरच हांव चीन दिता, तेंच हांव शिकतां, तेंच हांव बरयतां. काल ब्रदर घडये घडये म्हणटालो बूक काणगे बरयया तुमी विसरातात. इमिडिएट हांगा हांव थंय गेल्ले सामका विसराता वैगी. त्या देखून बरयया, हांगा आसात पेनां आसात, बुक्स आसात, बरयया, कोणी पाटी सरनाकात. कितलें आमी शिकता. सो वर्सां पाटी म्हाका कांय देवाच्या उतराचे बायबल वाचला जाल्यार देवाच्या उतराची कांय जणवाय नातली, म्हाका खंयचीय जणवाय नातली. म्हाका देवाचे जेजूस देवाचें उतर म्हणलें म्हाका गोत्तू नातलें, कांयच गोत्तू नातलें. हांव चिंततालें देवाचें उतर ते एक विंगडस एक स्टोरी बूक वा देवाचें उतर एक सगळाय वाचतात, हांवें एक वाचचें. हांव देवाचें उतर वाचतना हांव जेजू लागीं तो उलयतां वा जेजूचो तो ताळो म्हाका आयकता, हें म्हाका कांय गोत्तू नातलें. केदाळा म्हाका ही देवाच्या उतराची समजून मेळ्ळी, बरोवंक स्टार्ट केलें, आयकूंक स्टार्ट केलें देवाचें उतर, परत्यान आयकूंक स्टार्ट केलें. तेदाळा म्हाका कळ्ळें हांव बायबल वाचतना जेजू लागीं उलयता, जेजू म्हजे लागीं उलयता, जेजू म्हजे लागीं उलयता. आमचे दोगांयचें कन्वर्सेशन आमी दोगांय उलोवन आसा म्हणून हें म्हाका कळ्ळें. त्या देखून आमी बायबल बेश्टें वाचचें न्हय. बायबल एक स्पिरिच्युअल मिरर वैगी, आत्मीक एक आरसो. कशें आरसो आमी एक रेडी जाताना वा घरांत आसतना वा कितले फावटी आमी आरसो पळयता वैगी तशेंच देवाचें उतर आमकां त्या आरशांत आमच्या तोंडांत काले मिस्टेक आसल्यार कळटा वैगी. तशेंच आमी बायबल वाचतना म्हज्या जिवितांत खंयचेय एक मिस्टेक, म्हज्या जिवितांत खंयचेय एक उणें वा खंयचेय काही करेक्शन करी जे त्या बायबल वाचतना आमकां कळटा. बेश्टें वाचचें न्ही, पवित्र आत्म्याक आमी संपूर्ण आमी सांगूंक जाय, पवित्र आत्म्या तूं शिकय, तूं आमचो शिकोंदार, तूं शिकय. हे वाचूंक हांव बसल्या. व्हडले वास जे म्हणा, एक ल्हान वाचल्यार तांतूच मस्त शिकूंक मेळटा वैगी, मस्त आमकां डीप मेळटा. तशें आमी जावंक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. त्या देखून आमी उबे रावया. देवाच्या उतराक आमी चीन दिवन देवाच्या उतरा प्रकार आमचें मन, आमचें चिंताप बदलूंचें मस्त गरजेचें जावन आसा. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. कोणाच्या कुडींत दूख आसा गे, पांयन दूख वा खंयचे गंट्यो दूख, आत दूख खंयचेय आसा जाल्यार दोळे दांपार येकली आनी म्हणा आमी उतरा प्रकार आमी आमचे चिंता बदलिया आनी म्हणया जेजू तुजो जीव म्हजे भितर वळता. 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 कंटिन्यू करा. तुम्ही सांगतना पळया, बेश्टे सांगा नाकात. जेजू तो जीव म्हजे भितर आसा, म्हजे भितर वळोन आसा. हरी एकले दोळे दांपानी सांगा. जेजू तुजो जीव म्हजे भितर वळता. जेजू म्हजे भितर वळता. जेजू तुजो जीव 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 म्हजे भितर. जेजू तुजो जीव म्हजे.
जेजू तुजो जीव म्हजे भितर वाळता. 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 जेजू तुजो जीव म्हजे भितर वळ. अरे एकले तोंड दांपून म्हणा, तोंड उक्ते कर म्हणा. जोरान 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 जोरान. खंयचे पुराय एरियांत दूख आसा गे, तुमच्या कुडींत खंयचेय आसतात काय, खंयचेय दूख. शिकारी बरे 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 बरे. शिकारी बरे 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 बरे. शिकारी बरे 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 बरे. हरी एकले जेजूचो तो जीव तुमचे भितर वाळून सो तुम्ही तो अनुभव करा. शिकारी बरे 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 बरे. शिकारी बरे 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 बरे. शिकारी बरे 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 बरे. शिकारी बरे 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 बरे. शिकारी बरे 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 बरे. शिकारी बरे 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 बरे. शिकारी बरे 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 बरे. शिकारी बरे बा पा 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 पा. थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड. अर्गान दिता बापा तुका, अर्गान दिता बापा. कोणाचे बॉडींत दूख आसले जाल्यार चेक करा. एक पटी पांयन दूख खंयचे चेक करून पळया. कितें आसलें? पाट दूख आसली, चेक कर. आं तशी निशेन चलोवन पळय. पाटये ना, दूख ना आता. प्रेज गॉड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी कोणांकी आनी की आसली थोड्यांक? आं आं आतां रिलीफ जालें. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. आनी कोणाक आसले? इंच उतार कंटिन्यू करा. कोणाक पुरा चलोवंक जायना, दूख आसा, सकयल देवूंक जायना अशें आसली, इंच उतार तुमी कंटिन्यू करा. थँक्यू लॉर्ड. दोळे धांपया आनी अर्गा मागणे म्हणया. अर्गान दिता बापा तुका. थोडो वेळ तुज्या आजारपणांत आमकां करसूंक तुवें फावो केल्ल्या खातीर. बापा पवित्र आत्मेद्वारी तूं उलयलें, जायती सतांय आमकां शिकोवंक मेळ्ळी. आमचे उतरा प्रकार आमची चिंता बदलोवचे मस्त गरजेचें म्हणलें आमकां शिकोवंक. त्या अब्रामाच्या त्या एका उदाहरण मुखांतर आमकां शिकोवंक मेळ्ळें कशें अब्रामान ताचें चिंता बदलिलें आनी तो जायत्या जाणांक असो बापय जालो. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी केदाळा उतर आमी बदलयता, आमी उतरा प्रकार आमी जियेता वा उतरा प्रकार आमी उलयता जाल्यार देवाच्या उतरा प्रकार आमी उलयता आनी तशेंच आमी चिंता बदलिता जाल्यार आमच्या जिवितांत जायत्यो जेजू क्रिस्तान जोडून धरली ती अलौकीक जिवीत आमकां जिवंक साध्य आसा म्हणलें आमकां शिकयली. तुका अर्गान दिता बापा. हें मागणें करता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. आतां ब्रेकफास्ट तुमकां रेडी आसा.